नाव कशाचें? माझे नाव भावेश शिरोडकर. हांव फायर स्टेशन पिल्यान आसता. काल हांव ऑफ ड्युटी आहलो, सो म्हाका एक कॉल येयलो 3:40 इवनिंग पणजे हेडक्वॉर्टर्सान. एक हवालदारान कॉल केलो की मोरजे घराक उजो पेटला. सो हांव उलयलो हेज्या वांगडा हवालदारा वांगडा. सोमतो हांवें इमिजिएटली नंबर घेतलो कॉलराचो. सो हांवें कॉलराक फोन मारलो आनी एक्झॅक्ट लोकेशन घेतलें खंय तें. सो हांवें सोमतो रावोंक ना, म्हाजी गाडी स्टार्ट मारली बायक आनी हांव सोमतो पॉयंटार येयलो. पॉयंटार येयलो आनी पयलीं हांव ओनराक मेळ्ळो. ती एक आंटी आहली. सो आंटी कितें जालें, आंटी म्हणलो अशें अशें फर्स्ट फ्लोरार आपल्या उजो पेटला म्हणून. सो हांवें टायम काडूंक ना सोमतोच. पयलीं हांव गेलो आनी लायट शटडावन केली मेन म्हणल्यार तेजी. आनी दुसरें म्हणल्यार तेजे ग्रावंड +1 आहलें न्हू, एक बंगलो टायप आसलो तेजो. सो आनी उजो कसो आहलो सारको धुंवर ग्रावंड फ्लोरार येयलो. कित्याक सगळे कंप्लीट तेचे बंद आहले, विंडो प्लस तेचे डोर तेचे फ्रंट बंद आहले. सो हांव पयलीं गेलो, पळयत जाल्यार फूल स्मोक आहलो आनी सारकें ब्लॅकआउट जाल्लें. हांव पयलीं कितें केलें, हांवें सोबती लायट पयलीं बंद केली आनी क्रावलिंग करीत करीत भितन गेलो. पयलीं इमिजिएटली हांवें कितें केलें, ग्रावंड फ्लोरा वयले सगळे विंडो तशेंच डोर हांवें ओपन केले. कित्याक हे स्मोक आहा तो भायर वचोंक जाय म्हणून. तशें तेचें कितें आहा, फर्स्ट फ्लोरार वयपाक ग्रावंड फ्लोरा वयल्यान तेजें स्टेरकेस आहा. सो हांव स्टेरकेस वयल्यान क्रावलिंग करपाक वचपाक लागलो. सो म्हाका तें जायना जालें, म्हाका ब्रीथ घेवपाक जायना जालें. कित्याक स्मोक इतलो जाल्लो, कित्याक ग्रावंड फर्स्ट फ्लोरारूय फूल पॅकेज आहलें तेजें कंप्लीट. सो हांव परतून सकयल येयलो आनी परतून गेलो आनी ट्राय केली फर्स्ट फ्लोरार वयपाक. तरी म्हाका जायना जालें. तसोच हांव भायर येयलो आनी हांवें चिंतलें कितें ना कितें करपाचें म्हणून. तसोच हांव भायर येयलो आनी पळयता जाल्यार फर्स्ट फ्लोर हायट सामकी चड आहली, कित्याक हें म्हणून तें. सो हांवें लॅडर सुद्दां विचारलेली कितें एमर्जन्सी लॅडर आहली. ती म्हणली आंटी ना म्हणली. सो हांवें कितें म्हटलें कितें तरी करपाचें. सो हांवें कितें केलें, विंडो वयल्यान हांवें वयर गेलो मातसो. विंडो वयल्यान हांवें एक तेणी शेड घेतली, शेडी वयर सोडलो. शेडी वयल्यान हांवें फर्स्ट फ्लोरार ग्लेरीक धरून हांव तसो कसो बसो हांव फर्स्ट फ्लोरार पावलो जाल्यार वयरूच सेम आहलें. सो डोर बंद आहले तेजे आनी विंडोय बंद आहली. सो हांवें कितें केलें, डोरार डॅश मारीत रावलो कित्याक डोर एकदां ओपन करपाक. हांवें कशे भशेन तेचे डोर ओपन केले. पळयता जाल्यार धुंवर सामकोच परतून येतालो, कित्याक धुंवराक चान्सूच नासलो. हांव मातसो रावलो आनी तसोच हांव क्रावलिंग करून भितन गेलो गेले कितें म्हाका सोमतेच उजो दिश्टी पडलो रायटाकूच म्हाज्या. तेच्या उजो म्हटलें तेचे मॅट्रेस आहले बॅडीक, ताका मॅट्रेसीक उजो पेट्टालो. तशेंच सगळे तेजे क्लोथ आहले तेकाय पेट्टालो. आनी वयर पळयत जाल्यार एसीचे शॉर्ट सर्किट जाल्ले कळ्ळें. हांव तसोच रावंक जायना म्हणून तसोच परतून भायर येयलो. तो भुरगो सकयल आहलो समीर वाडजी म्हणून. तेका हांवें सांगलें कितें म्हाका इमिजिएटली कितें उदकाचें मातशें हें कर म्हणून. तेणी म्हाका सोमत्यार एक नळाचे पायप हाडून दिले. तशें वयर पास केलें. तशेंच हांवें एक बकेट घेतली. ती तो बकेट घेतालो भरतालो अशें कंटिन्यू भरून परतून भितर क्रावलिंग करून तसोच गेलो उज्या कडेन. आनी एक मिनिमम 10 तरी हांवें बकेटी मारले. बकेट मारून हांवें तो उजो एक्सटिंग्वीश केलो. सो हांव परतून भायर येयलो आनी धुंवर तोच आहलो न्हू, कित्याक विंडो बीन परतून बंद आहले. सो हांव परतून क्रावलिंग करीत करीत फर्स्ट फ्लोरार गेलो सगळ्या रूमांनी बीन. आनी तशें तशें एक बाय एक 4 हांवें विंडो तेचे ओपन केले. तशेंच एक 2 डोर आहले ते चावी हांवें तशीच काडली जाता तशी म्हाका, की धुंवराक ब्रीथ सुद्दां घेवंक जायनासली. सो हांवें तशीच चावी काडून आख्खे तेचे हे डोर बी ओपन करून दिले की धुंवराक वाट येवपाक. आनी मास्तरान मागीर उजो हांवें एक्सटिंग्वीश केलो. तितल्यान मागीर आमची फायर ब्रिगेड येयली पेडणे फायर स्टेशनाक. मागीर म्हजें हें कट पडलें, ग्लासीस लागला, कित्याक हांव हे क्रावलिंग करतालो न्हू, ते मातशें विंडो फुटलो हेजो हातीक लागला. आनी मागीर आमी एक्सटिंग्वीश केलो. मागीर हांवें आंटीक सांगलें कितें उजो पालवलो भिवूं नाका म्हटलें अशें हांवें सांगलें. भितर कोण अडकल्ली बी ना ती अडकोंक ना. कोण ना, एक आंटी आली ती भायर सरली. तेका हांवें मातशी मागीर पयसूच दवरली धुंवरा खातीर अशें. आज तुम्ही मुद्दाम आयले जाल्यार आयज मुद्दाम हांव आमच्या भावेश शिरोडकारागेर मुद्दाम येयला तेका कॉंग्रेच्युलेट करपाक. कित्याक तेणी जे धाडस दाखयलें तें म्हाका दिसता व्हेरी रेअर. कोण तरी असो फुडें सरून कोणाचो जीव वाटोवपाचो प्रयत्न करता आनी अशा प्रकारे तो आपलो जीव धोक्यान घालून फुडें दुसऱ्यांक सेफ करपाक वयता. खरें म्हटल्यार भावेश हो खूब वर्सां जालीं आमी एकामेकाक एसोसिएट आहात, तेंची एंटायर फॅमिली. कित्याक हांगासर मोरजेन 2019 हांगा 22 जावन इलेक्शनाच्या पयलीं सुद्दां ते सारके एसोसिएट आसले एंटायर फॅमिली. आनी खरेंच बरें दिसलें की भावेश हो पिलार्ना फायर स्टेशनाचेर पोस्टेड आहा एज अ फायर फायटर. आनी ऑफ ड्युटी आसतना सुद्दां आपली ड्युटी करप आनी तें सुद्दां आपल्या गांवांत, हें आमकांय व्हडलें प्रायड कशें. कित्याक तेणी जें केलां तें खरेंच तेचें कौतूक करया सारकें. कित्याक अशें जेन्ना ऑफ ड्युटी आसप आनी तें जे काम तो करता ऑन ड्युटी तें काम करचें आसता तें तेणी ऑफ ड्युटी आपल्या स्थानीक गांवांनी
जो जे घर उजो उपेटलेलो आनी एक महिला भितर आसली तिका भायर काडून सगळो उजो पालोवन एकटो फायर ब्रिगेड पावच्या पयलीं सगळे रेस्क्यू फूल रेस्क्यू केला हे केला तर तेणी एकट्यान इंडिव्हिज्युअली केला आनी इतले ब्रेवरी दाखयल्या तेणी खरेंच तेचें कौतुक करी सारकें मागतलो हांव फाल्यां मंडे की ताका ब्रेवरी एवॉर्ड मेळचे कित्याक अशे भुरगे व्हेरी रेअर असतात आपले ड्युटी ऑफ ड्युटीचेर परफॉर्म करी सारके सो वन्स अगेन ताका कॉंग्रॅच्युलेशन्स अशेंच तेणी आपले समाजा खातीर कार्य चालू दवरचें आनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स तेच्या बाबाक सुद्दां आनी एंटायर फॅमिलीक की असो चेडो तुमकां मेळ्ळा तो